हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत तशी. हां पळय पळय, आणि आम्ही बी बरी आसा. तर हाय जसं सोमार मंडे सकाळची जाल्यार 11 आणि आम्ही दोगांय जाण रेडी जावन वता मार्केटांक. सगळी गडबड जाली सकाळ फुडें उठून, सगळी घरातली कामां केली, न्हावली धुली, देवाची पुजा बिजा सगळी केली. कर मरे बंद. देवाची पुजा बी सगळी केली. इवन हांवें रांदले सुद्दां दाळ आणि पयरचे सांसव केल्ले पळय, तुमकां सांगलें न्ही खुटे सांसव खूब दीस उरता पळय, तेचे थोडेशे ते पीस काडून गरम करून दवरले, शीत बी केलें. आणि 11 जाली आतां, सगळे रेडी बी जाता म्हटल्यार सगळे रेडी जावन आतां वता हांगा मार्केटान. कारवार वयता आयज. आतां कारवार वचपा फाटल्यान 2 कारण आसा. कारवार वचपा फाटल्यान 2 कारणां आसा. मेन म्हटल्यार हेगेलें एक काम आसा, सो आनी म्हाकाय वचपाचेंच आशिल्लें. काल एक्चुली संडे आशिल्लो, बट तुमी कालचो व्हिडिओ पळयलो आसतलो. काल आशिल्लो हळदी कुकूम हांगासर, तर ते हितून हांव बिजी उरल्यान सांजचे संडे मार्केटान बी वचप जालेंच ना. आतां तुमी म्हणटली काल वचूं ना म्हणून आयज फ्रुट्स आनी भाजी बिजी हाडपा वता का म्हणून. तर ना, फाल्यां धनतेरस न्ही, सो ताका लागून थोडेशे धनतेरसा निमित्तान थोडीशीं फुलां आनी तें सगळें आसा शॉपिंग. आनीक मेन कारण जें आसा पळय न्हू, तें एक मेन रिजन आसा वचपाचें बीन हांगा कारवार मार्केटान. सो फाल्यां एक आमचें मेन अशें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट ओकेजन आसा म्हाज्या सायडीन, म्हळ्यार म्हाज्या आवयल्या सायडीच्यान. सो तें एक ओकेजन आसा, एक आमच्या घरा कडेन थोडेंशें सेलेब्रेशन आसा. सो ताकाच लागून थोडीफार शॉपिंग जी आसा पळय ती करपाक वता. जशें जशें मुखार तुमी व्हिडिओ पळयतले तशी तशी तुमकां आयडिया मेळटली. अशें म्हणना की कळटलें अशें म्हणना, कित्याक की तुमच्या खातीर अनइमॅजिनरी आसपाक शकता. सो थोडीफार तुमकां आयडिया मेळटली की हांव कसली शॉपिंग करता, कित्या रिलेटेड करता. तर पॉसिबल जालें शूट करपाक मार्केटान जाल्यार थोडेफार जें आसा पळय न्हू तें शूट करून तुमकां दाखयतलें. आनी जर जालें ना पॉसिबल जाल्यार करचें ना. कित्याक लागून जाणा, भायर मेन म्हणल्यार रखरखाचें वत. हांवें हांगासर पळयात 2 स्कार्फ घेतल्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन म्हणून. तर वता लागून मागीर भायर भोंवपाक कशेंच जायना, तकली बिकली दुखता. आयकय हांवें वॉकला घेवना, म्हाका वॉकला हाडपा जाय, चावी दी. सो ताका लागून मागीर तकली बिकली दुखपा लागता, बेजार येता न्ही. सो अशें म्हणून मागीर ते मागीर व्हिडिओ बी करपाक बेजार येता आनी गर्दी बिर्दी असली की सगळ्याक शूट करपाक मेळना. आतां कसो टायम मेळटा, कसो टायम जाता तो पळय, हेजें बी थोडेशें काम आसा खंय. सो तें बीन तो करतलो न्ही, ताका लागून. सो पळयता जशें जें कितें जाता पॉसिबल तितलें तुमच्या वांगडा शेअर करता, शूट करून दाखयता तुमकां. सगळ्यात पयलीं हांगच्यान भायर सरया. सामकें बेगीन न्हालें आनी बेगीन रेडी जालें, कसलें स्वेटींग जाता पळय. तूं फ्री आसल्यार घेवन यो मरे. सो ताका लागून सामकें स्वेटींग जाता, केस बी हांवें वयर बांदले. सो चलात तर चड आनी टायम वेस्ट करना, या हांगच्यान भायर सरया. 11 जाली मागीर 12च्या भारा वयलें वत तें कशेंच घेवपा जायना. तर चलात मेळटा तुमकां मार्केटान पावतकीर. बाय बाय. हां पळय सांग, गाडयेर बसोन रावता तो, तूं मागीर कितेंय कर, व्हिडिओ कर, लॉक कर ना, घर उक्तें घाल, तो आपलो वॉक लायक लायतलो आनी बायकार बसतलो. आतां तुमी म्हणटली बायक घेवन वता का म्हणून. तर कारवार तुमकां खबर आसा, पार्किंगाक जितलो प्रॉब्लम हाली कसलोच ना. सो ताका लागून हाका म्हटल्यार बायकूच घेवन यो, वत. बट एक्चुली शॉपाच्या मुखार बायक लावन तरी कितें घेवपाक करपाक मेळना. चलत वता आनी भोंवपाक त्रास न्ही अशें म्हणून. आनी म्हाजें कारवार इतलो म्हाका असो बरो एक्सपिरियन्स ना शॉपिंगाचो, ताका लागून टायम बी लागतलो पळय. कित्याक म्हाजें मोस्टली कारवार शॉपिंग जी आसा पळय ती करप जायच ना. आतां वता, गरज आसा, ऑप्शन ना म्हणून वता. मेळटा मागीर तुमकां पावलें की. वताक लागून एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. सो मार्केट
लाइट कलर है फिल्मेंट का सेम प्राइस का है? हाँ प्राइस इसमें साइड कट में लेंगे ना हाँ ऑलमोस्ट सेम रेट है, खाली ये देखो जिसका इसका इतना हैवी दुपट्टा रहेगा ना हाँ वो महंगा है, कितना है ये देखो मस्त. म्हाका हो शर्ट खूब आवडलेले. हां भितर बी आसा ग्रे कलरान एक बरें आसा न्ही. हांव बी बरें दिसता. दनपारची जाली 1:30-1:45 जाली आतां. हां 15 मिनटां पयलीं पावली. 20 अर्द वर 15 मिनटां सुमार जाली आमी पावून. म्हटल्यार ऑलमोस्ट एक 1:30 सुमार पावली. रांदून गेल्लें हांव, जेवणाचें टेंशन ना. फक्त जेवण जें आसा पळय तें गरम करपाक दवरलां. म्हटल्यार दाळ आनीक हें तें पयर तुमकां खुटें सांसव दाखयल्ली पळय रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली पळय तें सांसव गरम केलां. आनीक तोणाक केलां इतलेंच आनी कांय ना. शीत करून गेल्लें आतां तें सगळें गरम करपाक दवरलां. सो गरम करता आनी जेवन घेता. आमी बाबा बसला वाट पळयता जेवणाची. मोबायल काडलो म्हणटकीर आपल्याली फाटल्यान कमेंट्री चालू. हांसनाका न्ही हे करून. हां मोबायल उखल्ला म्हणटकीर आपूण आपल्याले चालू करता. हरशी मोबायल आतां ऑन केलो की ना तोंड तेगेलें उक्तें जावची ना. उलय म्हटल्यार बी उलोवपा ना. आनी मागीर हांव असो मोबायल काडटा पळय न्हू आतां व्हिडियो कंटिन्यू करी अशें म्हणून तेन्ना चड हें करता लाग करता. आनी भायर पळयात आमी थंयच्यान भायर सरले तेन्ना बी वत आशिल्लें कडक अशें. बट मागीर अर्द वाटे पावता मस्त जालो क्लायमेट दमटी आनी त्या सायडीच्यान सगळो काळोख जाला. पावसान धुवरी जाता न्ही रे दिसा. फॉग असो धुवर असो जाता. दिसभर वत असल्यार बी तेच, दमटी जाल्यार बी तेच, पोल्युशन बी जाता की कशें धुवर असो जाता तशें जाता. पळय युक्रेनान तो वॉराचो हें इफेक्ट हांगा दिसता खंय. आतां हेका स्मार्ट म्हणूं काय ओवर स्मार्ट म्हणूं पळय. तर भितर तें सगळें चालू आसा जेवणाचें. टायम जालो न्ही 1:45 जाली. आमी जेवन बिवन घेता थोड्या वेळान आनी मेळटा तुमकां मागीर. भूक बी लागली म्हाका आनी वताक जाम बी जालें. सकाळीं ब्रेकफास्ट बी सारकें न्ही हेका करून दिल्लो रेडी. हांवें कांय करूं ना. तुमकां भूक लागल्या थरथर येवपा लागलो. आनी हेवटेन पावसान दमटी केली. आनी मेन म्हाका आयज जें इम्पॉर्टंट काम आसा पळय न्हू तें हें आकाश दिवो कलर करपाचें. पोरूचे जे पेपर आशिल्ले पळय ते काडले हांवें आनी तेकाच न्ही आतां परत पेपर लावन हें करता. पेपर हाडून दवरले पयर काणकोण गेले त्या दिसा हाडलेले. सगळे पेपर काडले. बरे आशिल्ले एक्चुली बट अशें म्हणटात न्ही की लास्ट इयरचो ह्या वर्सा लायना आसा म्हणून. सो तेका लागून हे बरे घट आसा. असले न्ही ते स्टिलाचे जावं लोखणाचे मेळटा न्ही ते पळोवपाक गेले बट म्हाका मार्केटान खंय मेळूना. तेका लागून होच करता हांव सद्या. फुडल्या वर्सा मागीर पळोवया. घरा कडेन आसा पप्पान करून हाडलेलो लोखणाचो त्या वेल्डिंग मारून जॉयन करून. बट तो खूब व्हडलो आहा. हो हांगा नाखळ टॅरस म्हाजे हूक घातले आसा पळय स्लॅपाक त्या पडटा खंय सकयल. ते वजना बरो व्हडलो आसा. इतले मोठे हेजो लोखणाचो इतले. सो तो उखलुपा बी जायना एक मनशाच्यान इतलो जड आसा. आनी व्हडलो केला तेणें तो. सो तेका लागून तो हाडूना हांवें. आतां हें करपा जाय. पळोवया लोखणाचो करून घेवपा जाता नाजाल्यार स्टिलाचो हाडटलें. हांव जॉयंट केलो मेळटा न्ही तो. सो एवरी इयर मागीर चेंज करपा मेळटा न्ही पेपर. सो चलात ह्या भितर ही सगळी मागीर कामां करपाक जाय. तर जेवन बी घेता मेळटा तुमकां फोनार सांगता.
सांची जाली 4:30 सुमार आणि आमगेर भायर हें काम चालू आसा. दनपारां पावसान काळोख केल्लो त्या हिशपान अशें दिसतालें की पावस पडटलो म्हणून, बट पडूं ना. तर हो आंगण धुयता. हांगा धुयलेंच ना, थंय धुयता त्या सायडीन. झाडांक उदक घालपा येयल्लो, झाडांक उदक घातलां ह्या सायडीच्यान सगळ्यांक, ह्या सायडीन बी सगळ्यांक. आनी गाडयेर उदक मारलां, धुल्लो जाल्लो गाडयेक सामको. झाडांक उदक घालता खंय, रस्त्यार उदक मारिना आयज, मारलें खंय मारलां. तर तें सगळें करता. 4:30 जाली आनी आजून हांवें आकाश दिव्याचें काम जें आसा पळय तें हातीन घेवना. वताक सकाळीं बाजारांत गेल्ली न्हू, सा टायर्ड जाल्ल्या भशेन जालें, कशेंच जायना म्हाज्यान. आनी सा पेशंट अशें फील जावपा लागलें. तोंड पळयात म्हाजें कशें जालें तें. इतलें टायर्ड जाल्यार बेजार येता अशें कितें करप. बसल्यार उठपाक दिसना, उठल्यार बसपाक दिसना. त्या पळय फाटल्यान आकाश दिवो पळय हांगा सकयल काडून दवरला. सो तें सगळें घेवन बसपाक जाय. माकड येयला म्हणून बोवाळ करता म्हणून हांव भायर येयल्लें. मागीर हो गाडये उदक मारपा लागलो, झाडांक बी उदक घातलें तेणें. आनी आतां वता भितर इल्लीशी च्या करता, कित्याक मातशी इल्लीशी एनर्जी जायना आतां. उदक मारता गाडयेर आवाज येता. सो इल्लीशी च्या करता. तूं च्या पितलो मरे? ब्लॅक टी? सो इल्लीशी च्या करता, इल्लीशी च्या करून पिता. आनी मागीर हें जें काम आसा पळय न्हू तें हातीन घेता. सो पळोवया हें कशें कंप्लीट जाता तेन्ना कसो मूड येता तो करपाचें, तें अकॉर्डिंग करता. म्हाका सांगता कितें जाणा, हो बरो करपा जाय आं. हय क्रिस क्रॉस पट्ट्यांचो बीन तसलो जाय खंय ताका. एक दिसान जाता. फाल्यांचो दीस म्हाजो बिजी, तुमकां खबरच आसा. फाल्यांच्या दिसाची आयज शॉपिंग बिपींग सगळी केली हांवें. सो फाल्यां हांव फूल डे बिजी सामकें. परवां लावपाक जाय तो आतां आमकां. आनी फाल्यां आयच्या एक दिसा भितर हांव कितें म्हणकल्लें, एक दीस बसून ना. अप्पा आतां 4:30 जाली, च्या करून पिता करता 5 जातली हांगाच. आनी तो 5 ते 7 म्हणल्यार 2 वरान हांव कितलो कंप्लीट करतलो. सगळें जावपाक जाय न्हू तेजें, तेका लागून. 7 म्हणल्यार हेका लागून म्हणटा की म्हाका सांजचे पुजेक वचपा जाय, आरत्यांक वचपा जाय कृष्णामुर्ती कडेन, तेका लागून म्हणटा. कसो रेडी करपाचो कितें तें पळयता. आनी तो आजून सारको निवळ बी करूं ना. हांव च्या करपाक वयता आनी हेका निवळ करपाक बसयता. आमची बोटे रेडी आसात. बोटा आमगे बोट कितें करता गो, कसली बोटा? हांव बंद करूं ना, हांवें फक्त पेपर कट करून दिल्या. बोटे तुवें केले, हांवें जस्ट पेपर कट करपाचें काम मागीर अंडर कन्स्ट्रक्शन. हा कमरो बी साम वडोन केली. काळोख पडना रे एक लायटीचेर. हांवें कितें सांगलो, हें भितर वच आनी वांटो घेवन यो म्हटलें हेका. केदो वांटो घेवन येयलो पळय ना आशिल्ल्या भशेन सामको करता. आतां एक पेपर सद्या कलर कमी आसा. ग्रीन हांगा लायलो, ऑरेंज हांगा आनी पिंक लायला. आतां येल्लो कलर हाडटले आमी फाल्यां. आनी येल्लो कलरान कंप्लीट करतलीं. मागीर तेगेले फक्त गोल्डन तो बॉर्डर आनी मागीर बटन लावपाचें आनी शेपड्यो. सिंपल असो आनी कांयच करपाना एक्स्ट्राचें. काय ताका अशी पट्टी लावपाक न्ही? तीच न्ही, गोल्डन बॉर्डर आनी गोल्डन पट्टी म्हणल्यार कितें दिसती ती लावपाची आसा. आनी मागीर बट लायतली. बट खूब करपाक जाय. ही बट जी केल्या पळय ती एक सायडीनच पावतली इतली बटां. सो ती करपाक जाय. सो पळयता आयज पुजेक वचपाचें काय ना वचपाचें तें. ना वचपा जाल्यार ही सगळी बट जी आसा पळय ती कंप्लीट करून काडटलें. ना जाल्यार वचपा जाल्यार वयतलें. आनी मेन म्हटल्यार फाल्यांची तयारी करूंक जाय म्हाका, फाल्यां वचपाची. तें सगळें आसा म्हगेलें काम. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. जेवण करूं जाय आयतां. ताका आनी रुची सुट्टा. थालीपीठ जाय ताका रातचें जेवपाक. चपाती बी करना, खंय रोस बीन आसा. आनी थोड्या वेळान मागीर अपडेट दिता. वांटो हाडून दी म्हाका दुसरो. हे वांटे येद्देशें म्हाका कळना. टायम न्ही 8 जावपा येयली. आनीक आमचें काम जें आसा पळय न्हू आतां हांगासर चालूच आसा. तो पळय थंय बसला. कितें तुवें लायणी सारकी मारूना हें तें सगळें कंप्लेन करत आसा. आनी म्हाका बेजार येयलो. 8 जावपा येयली आतां. तर रांदपाचो प्रोग्राम करूं जाय. आनी तेज्या पयलीं न्ही तुमच्या वांगडा एक किचन टीप जी आसा पळय न्हू ती बी शॅर करपाक जाय. तर म्हटल्यार हे सगळे आसात न्ही तितूंत भितर मदींच किचन टीप जी आसा पळय न्हू ती एक शॅर करया अशें म्हणून. सो तेंय जातलें हेंय काम जातलें न्ही अशें म्हणून. आतां कितें सारकी कट कर भुरग्यां भशेन.
सो ती किचन टीप जी आसा पळय न्हू ती बी शेअर करता आनी तितून भितर मदीं मदीं म्हाजें हेंय काम जें आसा पळय न्हू तें कंटिन्यू करता. तर चलात या किचनान आनी ती किचन टीप जी आसा पळय ती पयलीं तुमच्या वांगडा ती पयलीं तुमकां दाखोवन घेता. सो इजी अशें DIY क्लिनर म्हणटा, DIYच म्हणना फकत. सो DIY क्लिनर जे आसा पळय तें तुमकां करपाक हांव दाखयता. सगळ्यात पयलीं हे लिंबू इन सेन्स यूज केल्ले लिंबाची सालां जी आसा पळय न्हू ती. सो हे पळयात हांगासर ही सालां जी आसा पळय न्हू ती हांवें दवरलेली. सो DIY करपाक केन्ना न्ही अशें करून हांव यूज करता ही. मागीर अशें करून खूब जेन्ना आसता पळय न्हू तेन्ना हांव हे क्लिनींग वॉटर जे आसा पळय तें करता. क्लिनींग वॉटर हे एकदां केलें न्ही जाल्यार खूब दीस म्हळ्यार चलता, एक 15-20 दीस म्हळ्यार इजी वता अशें हेचेर. जशें तुमी यूज करता तेजेर आसा. आतां 1-2 ग्लास जर उदकार 1 ग्लास भर जर तुमी हें केलें न्ही जाल्यार दिसाक तुमी कितलीदां यूज करता, कितले स्प्रे करता तेजेर डिपेंड आसा न्ही. सो ही हांवें पयर लिंबूची सालां जी आसा पळय ती काडून दवरलेली. एक्चुली त्याच दिसा दाखोवपाचें आशिल्लें बट तुमकां जर खबरच आसा कामां येयली की मागीर तशेंच खंयचे ना खंयचें काम पडून उरता तें. तर आयज म्हटल्यार तुमच्या वांगडा शेअर करया म्हणून. तर हे हांगासर हांवें एक 6-7 लिंबूची सालां जी आसा पळय न्हू यूज केल्ले लिंबू हे ती घेतल्या. तर हे न्ही हांवें फ्रिजान दवरलेलें. तर एकदां न्ही हें हांव आतां मातशें धुवन घेता. एकदांच अशें बेश्टें उदक घालून उडयता कित्याक तशें मदीं मदीं तेंचेर फंगस आयिल्ल्या भशेन जाल्या न्ही तेका लागून. सो हे पळयात हे न्ही हांवें एकदां उदक घालून उडयलां हितून. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हें आमकां शिजोवन घेवपाक जाय मेन म्हटल्यार. तर तेका लागून न्ही हें हांगासर एक आयदन घेता. तितून ही सालां जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता. अशें ना की तुमी 5-6 सालां घेवपाक जाय जावं आतां जी साल्यो काडटा पळय न्हू लिंबू पिळून तीच घेवपाक जाय अशें ना. तुमी जर डेली थोडीं जाणां लिंबू बीन यूज करता न्ही सो त्यो साली ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो धापा तेजी ती तुमी फ्रिजान एका डब्यान घालून एअरटायट कंटेनरान स्टोर करून एक अशी करून 10-15 साल्यो जाल्यो की ना म्हळ्यार ही अर्दी धापा जी आसा ती जाल्यो की ना मागीर तुमी घेवपाक जाता. फ्रेशूच घेवपाक जाय अशें ना. तर हितून न्ही हांव आतां 2 ग्लास उदक घालून घेता. सो हो म्हाजो 2nd ग्लास आनी 2 ग्लास उदक घातलें हांवें हितून. तर हें न्ही आमी आतां एक 10 मिनटां सुमार शिजोवन घेवया. कांयच करपाचें ना, जस्ट न्ही लो फ्लेमीचेर हें आयदन जें आसा पळय तें दवरपाचें. एक 10 मिनटां एका बरो बॉयल येवनी आनी तुमी तुमचें तेतून म्हळ्यार बाकीचें जें कितें काम आसा पळय न्हू तें करून घेयात. तर हें आतां गॅसार दवरून घेता हांव. सो हें न्ही आमी आतां लो फ्लेमीचेर दवरून एक 10 मिनटां बॉयल काडून घेवया. हांगासर लो फ्लेमीचेर न्ही हें एक हांवें 10-12 मिनटां शिजोवन घेतलां. तर उदक जें आसा पळय तो कलर चेंज जाला प्लस मातशें दाट अशें जावन येयलां. तर हेजो न्ही गॅस जो आसा पळय तो हांव आतां बंद करता आनी अशेंच न्ही हें थंड जावपाक दवरता. म्हटल्यार कंप्लिटली थंड जावपाक जाय, सामकें नॉर्मल टेम्परेचराचेर येवपाक जाय. तर एक अर्द वर किंवा वरभर हें न्ही आतां नॉर्मल टेम्परेचराक येवपाक अशेंच काडून हांव सायडीन दवरता. लिंबू जे घातलेले आसा पळय ते बी काडपाची कांयच गरज ना. अशेंच आमी हें थंड जावपाक सायडीन दवरपाचें. सो हें पळयात हांगासर उदक जें आसा पळय न्हू तें आमचें थंड जालां. म्हळ्यार जें बॉयल आमी करून घेतलेलें पळय तें. सो पयलीं म्हटल्यार तें अशें करून पिळून आमी हितूंतल्यान काडया. चड सामकें स्क्वीज करपाची गरज ना. जें कितें एक्सेस वॉटर आसा पळय अशें करून तेंच काडपाचें. पळयात ह्या रितीन काडून घेवया. हें जें उदक आसा पळय न्ही तें न्ही आमी आतां एका बावलान गाळून घेवया गाळण्यान. सो कितें बियो जावं कितें आसा न्ही अशें करून जाल्यार तो भायर उडोवपाक लागून. आनी हें जें आतां हांगासर क्लीन वॉटर आमकां मेळ्ळा पळय न्हू तें आमी एज अ क्लिनर किचन क्लिनर म्हणून यूज करपाचें. म्हटल्यार तेलकट बी जेन्ना गॅस स्टोव जाता पळय न्हू फोडणी घातली जावं कितें फ्राय केलें नुस्तें जावं आनी कितें तेन्ना न्ही तें सगळें उसळटा आनी चिपचिप जाता. सो तेन्ना न्ही हें उदक जें आसा पळय न्हू तें स्प्रे करून आमी क्लीन करपाक जाता. नुस्तें बी भाजलें न्ही कितलेंय जर साबणान क्लीन केल्यार पासून एक नुस्त्याचो स्मेल येता असो घरान. तेका लागून हें वॉटर जें आसा आमी सामकें यूजफूल. तुमी जाय जाल्यार हितून बेकिंग सोडा घालपाक शकता किंवा लिक्वीड डिशवॉश क्लिनर जें आसा पळय तें घालपाक शकता जावं डायरेक्ट तुमी हें अशें करून यूज करपाक शकता.
सो हेनी हांव डायरेक्टली एक बॉटलीन भरून दवरता 15-20 दीस कांय जायना. तेदो म्हणल्यार हें उरप बी ना सोंपता. डेली जेन्ना किचन क्लीन करता पळय ना दनपारचें किंवा रातचें तेन्ना हांव कितें करता डस्टर जो आसता पळय तेजेर हें उदक स्प्रे करता किंवा गॅस स्टोवाचेर डायरेक्ट हें उदक जें आसा पळय ना बॉटलींतल्यान स्प्रे करता आनी पुसून काडटा. सो हे अशा रितींनी ह्या बॉटलीन हें हांवें भरून घेतलां उदक जें आसा तें. उदकाचो कलर पळयात कितलो बुरसो तो. एक्चुली हें पळोवपाक अशें बुरशें दिसता बट सामकें हेल्पफूल आनी युजफूल म्हणटा ते भशेन किचनान. रातची न्ही आतां 9:15 सुमार जाली. अजून जावं ना 9:15 बट 9:15 जावपाक आयल्या. आनी हो बॅकग्रावंडान जो आवाज येता पळय तो हेचो फोनार उलयता. आनी हांगासर TV चालू आसा. आमी जेवतालीं जालें जेवन बी लायट पयलीं ऑन करता. एकूच लायटीचेर न्ही मोबायलाक खूब काळो कसो दिसता. आतां बरें दिसता न्ही. सो हे पळयात हांगासर आकाशदिवेचें काम जें आसा पळय न्हू तें अर्दें अशें जाल्लें आसा कंप्लीट. आतां न्ही जस्ट फिनिशिंगाचें थोडेंशें काम उरलां. हें हांगासर बटन लावपाक जाय ती गोल्डन बॉर्डर. आनी हांगासर न्ही म्हाका आनी एक कलरचो हें जाय ताका लागून उरला आनी एक कलरचो पेपर हाडपाचो आसा. सो तें आनी हें सगळें गम बीम घेवन येयलें. आयदनां बी हांगाच आसा हें काडून दवरपाक जाय. जेवण जालें आमचें. बाकीचीं आयदनां बियदनां सगळीं जालीं म्हणून इतलो लेट जालो. हें पळयात हांगासर हें काडून दवरलां. शेपट्यो त्यो कट केल्ल्यो त्यो बटां बी सगळीं. आनी पेपर हाडून कट करपाचो आसा आनी कमी पडल्यार मागीर करतलें. सद्याक ही थोडी फार करून दवरल्या. सो आनी मुखार कांयच शूट करना. मागीर फाल्यांची तयारी पेंडींग आसा आनी थोडेशें युट्यूबाचें बी काम आसा तें करून घेता. ऑलरेडी खूब लेट जाल्लो आसा. सो हें सगळें करता म्हळ्यार म्हाका 11:30 बी जातलीं हायन बियन करता म्हटल्यार. सो आनी हालत सामकी बिकट आसा ताका लागून तोंडान दाखयना तुमकां. सो चलात तर मेळटा फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर तुमी कोणी नवे आसा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय. मेळटा मागीर फाल्यां. आयज सामकी गडबड.